आयज आमचो GICCचो चेअरमॅन मायकल लोबो बाब जो हांवें रिक्वेस्ट करून आज एक कॉम्प्रिहेन्सिव्ह मिटींग जे आमचे कुचराळ प्रोजेक्ट जाता तेजो एक दोनाक घेवन तेणें एक होलिस्टीक व्यू घेतलो आनी हॅज प्रॉमिस मी दॅट वॉट एवर वर्क इज देयर इन हीज टेन्युअर ही विल ट्राय टू कंप्लीट ऑर put it forward. I trust that he will do it. I have shown him all the sites. As a Michael Loban सांगपा जाय कितें करता. See, from the time I have taken charge of GSIDC under the leadership of Dr. Pramod Sawant, our Chief Minister, he has only told me one thing, that see that you go personally and see all the projects. Put our engineers on job, which is my work for last 30 years, which I am doing of infrastructure. And I want to assure Honorable MLA and his entire constituency की जे काम सुरुवात जाला, खूप वर्सां जाली सुरुवात जाला, ते रवींद्र भवन आमी बाय मार्च एंड एप्रिल फर्स्ट वीक आमी इनॉग्रेट करूंक शकता. आनी जे कितें करेक्शन करपाक लायला, whether it is plastering work or any other work, the contractor has to do it in the next 25 days. आम्ही सांगला तेका कॉन्ट्रॅक्टराक आमकां हँड ओवर सायट दी बाय 31st of March. सो तेजे कडेन आयच्यान म्हाका दिसता 45 days आहा, and he has to put extra manpower and complete the work. All his payments have been done, and Ravindra Bhavan with the entire auditorium, open air auditorium, one of its kind in Goa, जे आमच्या पणजे आहा ओपन एअर ऑडिटोरियम इन कला अकॅडमी, ते बसून दाखवले व्हेरी मिनी वन. येदे व्हडले लोकांनी येऊन पळोवचे, म्हणजे GSIDC जे काम आता कंप्लीट करून दितले आणि इनॉग्रेट जातले. तेणे बरो शो हाडचो जो पयलेच दिसा इनॉग्रेशनाक. बरे म्युझिकल आमचे गोंयचे जे कलाकार आहा तांकां ती स्टेज दिवची आणि आस्वाद घेवपाक आख्खे कुडचोडचे लोकांक थिंगा आपोवचे. आणि बरो हो स्टेज प्रोग्राम आमकां करून दाखोवचो. आमी उतर दिला तेका इनॉग्रेशन एप्रिलान खंयचे तरी तारखेर जातले. आमी दवरला पळय ते बिफोर 10, बट तेजे पयलींच जावंक शकता. तेजे भायर जे आमी आतां अनेक इन्स्पेक्शन केला, हे धाकटे भुरग्या खातीर संजय स्कूल, जे धाकटे भुरगे आहा आणि ते वाडलेले आहा. संजय स्कुलान जे आता तेणे शिफ्ट केला, तेजे भुरगे हिंगा थिंगा आहा 2 स्कुलांनी, ते एका कडेन हाडून बरें हे आमचे हे स्पेशल चिल्ड्रन आणि ह्या भुरग्यांक हे स्कूल मेवतले. तितून भितर सगळे इंटरनॅशनल स्टँडर्ड सुविधा, म्हणजे ज्या स्पेशल चायल्डाक लागता, ही ह्या स्कुलान पळोवपाक मेवतली. हे पळोवन म्हाका दिसता दुसरी स्कुलां जे 1-2 क्लासरूम बसून करता, म्हणजे नॉर्मल स्कूल बसून जी आहा, जी दुसरी स्कुलान 1-2 क्लासरूम करता, हे क्लासरूम पळोवन तेणी करचे. की आमी अशें पळोवन घेतला की टोटल क्लासरूम्स विथ अदर फॅसिलिटीज अँड अदर रिक्रिएशनल फॅसिलिटी तांकां जे भितर आसतल्यो ह्यो सारक्यो टॉप ऑफ द क्लास आणि इंटरनॅशनल स्टँडर्डाचे आसतल्यो. GSIDC will complete this project also and inaugurate it before December. म्हणजे डिसेंबर जावचे पयलीं, म्हणजे नोव्हेंबरान खंयचे तरी एका तारखेर हे आमचे इनॉग्रेशन जातले. माझे काम इतलेंच आहा की आमी ही कामां जी स्टार्ट केल्ली आदी 6 वर्सां जाली, 5 वर्सां जाली, 7 वर्सां जाली, 10 वर्सां जाली, ही काम कंप्लीट करून तांकां दिवपाचें. प्रत्येक आमदाराक आनी तेजे कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक ही सुविधा, ही फॅसिलिटी तांकां दिवपाचें काम आमी उतर दिला, कंप्लीट दिता. स्विमींग पुलाचे थिंगासर जे काम चालू आहा तेय कंप्लीट जातले. आणि आमी दुसरे जे बस स्टँडाचे तेजे आहा ते आदीसून तेणे घेतलेले, तेका आमी कन्सल्टंट नेमला. कन्सल्टंटाक वर्क ऑर्डरूय दिली आणि कन्सल्टंट हो आमकां एस्टिमेट आणि तेजो जो प्लॅन आहा आणि जो इंजिनियरींग ड्रॉइंग आहा आणि मेन आर्किटेक्चरल प्लॅन आहा तो आमकां प्रेझेंटेशन बाय 31st of March, म्हणजे 31 मार्चाचे पयलीं एक 5-6 दीस पयलीं आमकां ते हातीन दितले. ते आमी दाखोवन आमदाराक दाखोवन चीफ मिनिस्टराक दाखोवन हे नेक्स्ट पावल मारतले आमी स्टार्ट करतात. आणि म्हाका दिसता ही सगळी जी कामां तेजी कॉन्स्टिट्युएन्सीन जी इतली वर्सां जाली चालू आहा, ही आमी 2-3 कामां तेका इनॉग्रेशनूय करून
त्या बिफोर नोव्हेंबर आमी दितले. हे पयले रवींद्र भवन आमी उतर दिला पळय तशें एप्रिलान इनॉग्रेशन जातलें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.